पप्पा पप्पा पापा पप्पा 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 कितें रे? ओदेच्यान तुम्ही व्हिडिओ पळयता काय ना तातूंत दोग जाण प्रामुख्यान तुमकां दिसता. कोण ते? कोण ते? एक बापायचो कॅरेक्टर करता, एक भुरग्याचो कॅरेक्टर करता. दोगूय जाण क्युरियस आसा. तो भुरगो क्युरियस आसा. वेगवेगळे तेजे प्रश्नाचे उत्तरां ताका मेळटा. कोण आसा हांगासर ते? हय? ना रे, येवंक ना ते अजून. तांची अपॉइंटमेंट घेवचे पडटा. ते सेलिब्रिटी आसा. आसा काय ना? आसा? मागीर आमी ताका स्टेजीर आपोवया. हय? मागीर तुमकां व्हडल्यान उलो मारचो पडटलो तांकां. ओके? म्हणुया? जरी तो बापायची भुमिका करता, पण आमी ताका वर्धन भैया म्हणुया. आ? सो वर्धन, अरे व्हडल्यान नाल्यार तो ना म्हणटलो येवचो ना. वर्धन, व्हेरी गुड. आणि कोण? कोणे तरी म्हटले बाबू म्हणुया ताका नाका. बट आसूं ताका भैयात म्हणया. अद्वेक, व्हेरी गुड. इफ आय रिक्वेस्ट सर, वर्धन, अद्वेक मातशे आमच्या स्टेजीर येवचे सो दॅट जेंकां तुमी वदळच्यान व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान पळयता, फाटली 6 म्हयने व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान टीव्हीचेर आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर पळयता, ते म्हळ्यार आमचे वर्धन बाब आणि अद्वेक. वर्धनाक ऑफकोर्स आनीक मातशी व्हडल्यान. ओके, वर्धनाक ओळख करपाची गरज ना. जी कोण नाटकां पळयता किंवा थिएटर पळयता किंवा व्हिडिओज पळयता, म्हाका दिसता वर्धन खूब काम करता, बरें काम करता. तातूंतच हो भुरगो कोणा भशेन दिसता? एक पिक्चर आयिल्लें आमिर खानाचें बीन. पयला मरे हांव सांगतालो, तूं तारे जमीन पे सारको दर्शील सफारी कसो दिसता. ओके, आय सिरियसली वॉन्टेड टू नो तांच्या दोगांचे एक्सपिरियन्स, की तांकां एक्सपिरियन्स ह्या एंटायर फाटल्या 6 म्हयन्याच्या प्रोसेसान कसो आसलो. एस्पेशली एका नरेटिवांतल्यान, एका वेगळ्या स्टोरी टेलिंगांतल्यान ते घराघरांत पावले. आणि सेलिब्रिटी तर तुमी आसाच, पण आनीक मातशे सेलिब्रिटी जालेत. तारे जमीन पे हांव ना, तारे मातशे आनीक वयर शायन जाले. वर्धन, कसो आसलो एक्सपिरियन्स? कोंकणी. गुड इवनिंग आणि थँक्यू फॉर गिविंग अस दिस ऑनर. थँक्यू व्हेरी मच GTTPL फॉर इन्व्हायटिंग अस ओवर हियर. एक्सपिरियन्स म्हणजे जेन्ना साईनाथ परबान ह्यो सगळ्यो एड्स केल्या, ताणें जेन्ना सांगलें की असो एक कॉन्सेप्ट आसा, खबरूच नाशिल्लें की एड कित्याक लागून करपाक जाय, ताच्या फाटलो मोटीव कितें आशिल्लो हें आमकां कांय खबर नाशिल्लें. जेन्ना फर्स्ट एड केली तेन्ना कळ्ळें की हां, गोंयाक पावर लायनीची गरज आसा. आतां आसा ती पावर खूब कमी आसा, युटिलायजेशन खूब जाता, ताका लागून पावर डबल अप करप ही खूब गरजेची आसा. सो म्हाका दिसलें की एक एड आनी जालें काम. म्हूण पळयत जाल्यार आनीक फोन आयलो, परत एक करपाक जाय, आनीक करपाक जाय, आनीक करपाक जाय, अशें करून 5-6 एड्स आमी केल्यो. आनी एक्सपिरियन्स सांगपाचो म्हळ्यार हो, की म्हाका वचत थंय हेंच विचारता की तो चलो तुजो काय म्हणून. म्हाका ताका सांगचें पडटलें की ना, तो चलो म्हजो न्ही, फक्त टीव्हीचेर म्हणून तो म्हजो चलो आनी हांव ताचो बापूय. बट अदरवायज आमची दोगांची कॅमिस्ट्री, आमी दोगूय जाण एकामेकांक वळखनाशिल्ले. सुरवातीक खूब त्रास जातालो आमी एकामेकांक समजून घेवपाक. पूण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम आमी खूब जेल जाले दोगूय जाण. इट लुक्ड लायक अ फादर सन केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन. आणि आय वन्स अगेन थँक साईनाथ परब, माधुरी शेटकर, who were main coordinators behind doing this projects, and of course Prudent Media and GTTPL for having me on screen. Thank you very much. म्हाका खूब आवडलें. मजा आयली, कितें तरी शिकपाक तरी मेळ्ळें. मजा आयली, भरपूर मजा आयली. अद्वेक, म्हाका आवर्जून विचारूंक जाय, अद्वेक आतां खंय दुकानार बीन असो कितें मॉलान बिलान वता, कितें सामान हाडपाक वता की शॉपिंगेक वता, तेन्ना तुका कोण वळखता आनी म्हणटा अरे तो पावरवालो भुरगो, अशें बीन म्हणटा? ना. आय होप वर्धना कडेन बरे एक्सपिरियन्सीस आसा, बिकॉज आय रिमेंबर वन ऑफ द एक्सपिरियन्स दॅट यू हॅड शेअर्ड विथ अस, की आपल्याक आतां जेन्ना केन्नाय खंय आपूण मेळटा आनी आपली एक नवी ओळख जाल्या, ती म्हळ्यार पावर त्या व्हिडिओ सिरीजाची. तो एक्सपिरियन्स कसो? ऑफकोर्स म्हणजे हरशीं हांव युट्यूबार आशिल्लो किंवा फेसबूक, इंस्टाग्रामचेर थोडे व्हिडियोज करतालो, बट दोज वर द व्हिडियोज जे
मोबायल किंवा इंटरनेट आसा तांच्या पर्यंत पावतालो. पूण गोंयान खुबशे लोक अशे आसात जे मोबायल किंवा इंटरनेट किंवा इंस्टाग्राम किंवा फेसबूक यूज करना किंवा यूट्यूब तर पळयच ना. ते फक्त प्रुडंट मिडियाच पळयतात. तर हे व्हिडिओज प्रुडंट मिडियाच्या थ्रू प्रत्येक घराघरान पावले आनी थंयच्यान एक वेगळी ओळख मेळ्ळी. तर अशे खूब एक्सपिरियन्स आसा आनी म्हजो बिझनस आसा, आय सप्लाय स्टेशनरी आनी हें. तर वता वता अरे तूं तो न्ही तो व्हिडिओ करता ते इलेक्ट्रिसिटीचो, अरे तूं हय हय. मागीर आय यूज टू गेट अ स्पेशल अटेन्शन. इट वॉज अ प्रिविलेज फॉर मी. सो हॅविंग डन ऑल दीज व्हिडिओज इट फील्स व्हेरी नायस. आणि प्रत्येक घराघरान पावप एक खूब वेगळो एक्सपिरियन्स आसता. आनी जेन्ना लोक वळखतात एक वेगळी तरेची फेम गोंयान कांय जायना पूण ते एक सॅटिस्फॅक्शन दिवन वता. सो तुका विचारीत जाल्यार वीच इज द फेवरेट व्हिडिओ दॅट यू नो वॉज कन्सेप्शलायज? एक आय नो व्हेरी डिफिकल्ट. अशें म्हणटात न्ही की कलाकार ग्रोज डे बाय डे. सो आज जें हांव कितें करतलो तें कालच्या परस बरें आसतलें किंवा फाल्यां जें कितें करतलो तें आजच्या परस बरें आसतलें. सो इट इज क्वायट ऑब्वियस. जो लास्ट व्हिडिओ आमी केलो आय थिंक विथ इंडस्ट्रियल व्हिडिओ केल्लो दॅट वॉज मच बेटर दॅन द फर्स्ट वन. क्रिएटीव वायज किंवा म्हाका स्क्रिनीर जेन्ना पळयता तेन्ना म्हजे प्रोसेस हांव याद करता की ओके हें आनीक बरे तरेन करूं जातालें, आनी कितें करूंक जातालें. सो ओवर अ पिरियड ऑफ टायम फ्रॉम फर्स्ट एड टू सेकंड एड टू थर्ड एड कितें तरी थोडो थोडो इम्प्रुवमेंट करून करून आतां मे बी आनीक जर फुडली एड जायत जाल्यार ताजेर परस आनीक बरें जातलें. सो आय थिंक तुका हो कॉन्सेप्ट कन्विन्स स्वताक करचो पडलो की खरेंच पावर गरजेची आसा गोंया खातीर, किंवा काय तुका दिसलें वेन यू वर गिवन द ब्रीफ की येस डन इट इज रिक्वायर्ड? येस ऑफकोर्स इट इज रिक्वायर्ड अँड वेर आय स्टे इट इज मच मच रिक्वायर्ड. बिकॉज आमच्या दर दिसा कितें नाल्यार कितें जावन लायट वता. जेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोन करता तो म्हाका सांगता की युटिलायझेशन चड जालां, प्रत्येक घरान AC आसा, सो तितली पावर आमचे कडेन ना. सो ताका लागून आमकां खंय तरी लोड शेडींग किंवा हें थोडे कडेन बंद उडोवची पडटा. सो थोडी कळ सोंसात. सो म्हाका अशें दिसता की वेन वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वाय शूड वी सफर फ्रॉम ऑल दीस थिंग्स. सो इट्स अ गुड थिंग दॅट GTTPL has come up with and we will get double power in Goa. So thanks a lot GTTPL. वेल थँक्स अ लॉट GTTPL. तमनार प्रोजेक्ट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता आमच्या जनरेशनाक तरी तो इम्पॅक्ट येतलो, फील जातले. बट म्हाका दिसता खरो फुडार जो आसा तो तांचो आसा. भुरग्यांक जे आयज हांगासर बसल्यात तांकां ताचो खरो इम्पॅक्ट कळटलो. बिकॉज जशें जशें टॅक्नॉलॉजी चेंज जाता जशें जशें एम्प्लॉयमेंट नवे नवे एवेन्यूज चेंज जाता तेन्ना म्हाका दिसता पावर ही सामकी गरजेची. आयज आमी म्हणटा की आमकां EVचेर शिफ्ट जावपाक जाय जाल्यार ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. सो आय थिंक आमी जनरेशन एक्सपिरियन्स करतले ते, बट म्हाका दिसता अद्वैक आनी हे जे जनरेशन हांगा बसला ते म्हाका दिसता इज यू नो टेस्टिमेंट टू दीस चेंज दॅट वी आर एक्सपिरियन्सिंग. वरदान, अद्वैक, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही दोघे जाण हांगासर आयले, मेन म्हटल्यार ह्या कार्यक्रमाक आयले आणि हांगासर स्टेजीर येवन तुमचो एक्सपिरियन्स जालो. लेडीज एंड जेंटलमॅन, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वर्धन अँड अद्वैक.